मोठो पावस पडटकर उदका बरोबर मॅग्नीज व्हांवून येता म्हूण उदक गाळणेच्या प्रक्रियेक त्रास जाता। हरशी उदकाची पुरवण मडगांव वास्को वाठारांत 250 MLD जाता, जाल्यार ह्या प्रक्रियेक लागून आतां फक्त 188 MLD उदकाची पुरवण जाता। साळावले धरणाची उदक साठोवपाची क्षमता 6600 MLD आसा, अशी माहिती अभियंता अजय बोरकर हांणी दिल्या। पावसाच्या सुरवातीक जेन्ना खूब मोठो पावस पडटा तेन्ना ते उदक तेजे बरोबर हे येता, माती बी व्हांवन येता आनी मॅग्नीज येता। ते मॅग्नीजाक लागून हांगा आमचे फिल्टर बेड प्रोसेस जो आसा, फिल्ट्रेशन ट्रिटमेंट प्रोसेस, तेजेर इफेक्ट जाता आनी ताका लागून फिल्टर बेड्स जे आसा ते चोकअप जाता। ते चोकअप जातकीर परते परते ते वॉश करचे पडटा आनी ताका लागून आमकां फिल्ट्रेशन तितलेशें जायना बरें आनी लेवल कमी मेळटा टँक लेवल। ताका लागून थोडे रिस्ट्रिक्टेड हें करचें पडटा। नॉर्मली मडगांव आनी वास्को 215 MLD वता, पूण आतां ह्या दिसा सादारण 28 तारखेच्यान मॅग्नीज वाडला आनी परत 29 तारखेक सप्लाय बरोच वेळ नाशिल्लो, जवळ जवळ 3-3.5 वरां नाशिल्लो। ताका लागून मडगांव आनी वास्को 164 MLD जाता आनी मागीर 30 तारखेक सप्लाय सादारण बरो आशिल्लो, पूण तरी 1-2दा गेल्लो आनी त्या दिसा 188 MLD गेलो। मॅग्नीज हे फक्त एक सादारण हो जो हें आसा प्रॉब्लेम, हो सादारण एक पावसाच्या सुरवातीक एक 4 दीस आसता, मागीर हळू मॅग्नीज कमी जाता। मॅग्नीज कमी जालें काय मागीर फिल्ट्रेशन प्रोसेस आमकां करपा जाता। तुमचे कडेन स्टोरेज कितली कॅपॅसिटी आसा कशी? स्टोरेज आमचे हांगा टँक आसा तो 6600 क्युबिक मिटराचो आसा। 6600। आतां आमचो न्यू जायकाचो प्लांटूय चड करून आयच्यान चालू जातलो, कालच्यान फ्लशिंग चालू आशिल्लें तो चालू जालो जाल्यार हो इतलो प्रॉब्लेम आसपाना। जाल्यार दुसरे वटेन सांगेचे आमदार म्हणटा ह्या उदकाच्या गाळणेची प्रक्रिया मॅग्नीजाक लागून 2 फावटी करची पडटा, पूण अजूनय सांगे मतदारसंघात मात उदक टँकरांनीच पुरवण करप जाता। इतले आसले तरी धरणाची उदक साठोवपाची क्षमता वाडोवची गरज आसा, अशी मागणी तांणी मुखार केल्या। एज युजल पयले पावसाचेर मॅग्नीजाचें प्रमाण वाडलां म्हणून ते परत एक फावटी डबल फिल्ट्रेशन करपा पडटा, म्हणूनच खुबशे एरियाक तांणी वॉटर शॉर्टेज केल्ली आनीक तातूंतल्यान मागीर 2 दिसांनी जैकाच्या प्रोजेक्ट जो एग्जिक्यूट जाल्लो आसा तातूंतल्यान उदकाची सप्लाय जाली। लोकांक व्हडलेशें कांय फील जालें ना, कारण जैका सबस्टिट्यूट आशिल्लें म्हणून। आमकां प्रश्न येना, कारण म्हज्यो ज्यो एरियाज आसा त्यो टँकरांनीच उदक सप्लाय करतात, तातूंत भितर मॅग्नीज आसलें कितें आनी नासलें कितें सांग्या भितर कळना, कारण सांग्यावेले लोक खुबशे अजून पर्यंत टँकराच्या उदकाचेर आसात आनी साळावलेचें उदक एक्चुअली प्युरिफायड उदक आसा तें आमकां सप्लाय जालो ना। पूण हो एक कन्सर्न जावन आसा। आमकां खबर आसा की हे डिसिल्टींग जावपाक जाय, हे डॅमाचे जी पातळी आसा ती खूब वयर सरलेली आसा, खुबशे मड माती हातूंत भितर डेपोजीट जाल्ले आसा आनी प्रमाण वयर आसा। सरकारा कडेन विनंती आसा की हें डिसिल्टेशन प्रोसेस हो कितें तरी करपाक जाय। गेले ते 30-35 वर्सां भितर जे डेपोजिट्स जाल्ले आसात ते डेपोजीट काडले नंतरच उदकाची पातळी खरी कळटली, कारण जैकांतल्यान जेन्ना ड्रॉ उदक करतले तेन्ना बेगीन डॅम ड्राय जावपाची शक्यता आसा, म्हणून ताची स्टोरेज वाडोवपा खातीर डिसिल्टींग हो अत्यंत गरजेचो प्रोजेक्ट। आमी सादारण ते 400 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टाचेर हांगा मोडलेले आसात आनी थोडेशे पयशे म्हणून डिसिल्टेशन करप अत्यंत गरजेचें, ज्यामुळे जे मॅग्नीज साठो रोखडोच हें जाता तेंय प्रमाण कमी जातलें। RDX खातीर सांगेच्यान मयूर नायक।